आयच्या शुभ वर्तमानान आमी त्या विधवेची खबर आयकल्या. तिणें आपले ते पेटेंत आपल्या लागीं आसलोलें तितलेंच घातलें आनी अशें करून आपल्याक जेवणाक देखून जाय आसलेलें तें दुडू ते पेटेंत घालें. एके भाशेन येवस्तर हे विधवेन आपल्याचें काळीज आपल्याचें जिवीत ते पेटेंत घातलें, दाखोवन दिलें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. देवाचेर विस्वास दवरून हांवें सगलें म्हजे लागीं आसलें तें थंय घातलें. ही दोनूय वाचपां आमकां गुडास करतात. देव कितें पळयता मोगाचे भाव भयणीनो? देव आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें उदारपण, आमचो भवार्थ देव पळयता. आनी देव आमकां बरवशान भावार्थान भरता, परतून अदीक गोट जावूंक आपले कुरपेन आनी आमकां आदारान भरता. आनी आयज करीत भाशेन आमी बणकोणीन आसलेल्यांक आमी भरवशाची किर्नां जावूंक आपयला.